प्राचीत काळ एक कृपेचो काळ जुई जेजूच्या कोश्ट मरणाचे नियाडून आमी आमचें जिवीत नवसरूंक प्रयत्न करता। हे आमचे रुजाय सायबणी फातोड्डेचे फिरगोजेंत आमच्या तरणाट्यांनी आनी फिरगोजकारांनी हो सोबीत देखावो केला आनी ह्या देखाव्याचें नांव अन्यूश डे मुणगे देवाची शेळी। कांय पवित्र पुस्तकाच्यो गण्यो आमी हांगा दाखयल्यात। कशे भाशेन शेळयेचो योद्न भेटयताले। आदल्या करारांत शेळी भोव म्हत्वाची, देव मंदिरांत शेळी भेटयताले आनी त्या उपरांत नव्या करारांत हीच शेळी जेजू जावन आसा। देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती। ही शेळी खुर्साच्या पलंगार आपणाचेंच बलिदान करून आपल्या रोगतान ताणें आमकां सडयली। तर आमकां जाय एकूच आमचो मुख्य हेतू की हे धर्मीक देखावणे वरवीं